उदरगतीपासून पयस आशिल्ल्या पेडणे तालुक्याच्यो जमीन रुपांतर आराखडो 20 वर्सां उपरांत उक्तो केला। ताचो मसुदो दरेका पंचायतींक धाडला। हाचेर सुचोवण्यो आनी हरकती नोंदोवपा खातीर दिल्लो वेळ आनीक 30 दिसांनी वाडयला अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। सगळ्यांक विश्वासांत घेवनूच पेडणेचो जमीन रुपांतर आराखडो अधिसूचित करतले अशेंय ताचें म्हणणें आसा। खंयच्याय परिस्थितीत पेडणेचो झोनिंग प्लॅन फाटीं घेवचे नात अशेंय मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा। पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता। मुखेलमंत्री आनी केंद्रीय नेतृत्वा कडेन चर्चा करून ह्या आराखड्याचेर फुडार थारयतले, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागूनच आमकां देव, धर्म आनी देशाची उगडास जाता। शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीज राजवटींत गोंयांत जावपी धर्मांतर आडयल्या, तशेंच देवळां राखून दवरलीं। देखून तरणाट्यांनी शिवरायांचें तत्व आनी शौर्य आत्मसात करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हापशा शिवशौर्य यात्रेचो समारोप सुवाळो जालो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लोकांक संबोधीत करताले। फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन नावेली चर्ची भायर पार्क केल्ल्या दुचाकींतल्यान सामान चोरपाचो प्रकार चालू आशिल्लो। सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कैद जावन लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक ना असो थळाव्यांचो आरोप आसा। निमणे सोमारा सकाळीं ह्या चोरांक रंगे हात धरपाक नावेलच्या थळाव्यांक येस आयले। चोराक मडगांव पुलिसांनी अटक केले आनी फुडलो तपास चालू आसा। कदंबा बायपासाचेर रस्तो हुबतना स्पिडीन आयिल्ल्या मोटारीन पश्चिम बंगालाच्या हरलाल मुर्मू ह्या तरणाट्याक धपको दिलो। ह्या अपघातांत तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। उपरांत थंयच्यान पळ काडिल्ल्या कार चलोवप्याक पुलिशेन कुळे चेक नाक्याचेर अटक केली। पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक रजिस्टर कार स्पिडीन पोरणे गोंयच्या दिशेन वताली। हरलाल मुर्मू रस्तो हुबतना ह्या कारीन ताका धपको दिलो। ताका आगताक मरण आयलें। मडगांव SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केटांत सकाळच्या 10 वरां उपरांत नुस्तें विकपाक परवानगी ना। नुस्तें उशिरान आयिल्ल्यान गोंयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांक लुकसाण जाता, जाल्यार बिगर गोंयकार नुस्तेकारांनी न्यू वेस्टर्न बायपास महामार्गाच्या कुशीक नुस्तें विकपाक सुरवात केल्या। देखून हांगा येरादारीची आतां कोयंडी जाता, जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। हो पुराय वाठार प्रदुशीत जावपाक लागला। आतां हाचेर कोण कारवाय करतलो काय असो एक प्रश्न थंय उप्रासला। पांच राज्यांच्यो विधानसभा निवडणुकीच्यो तारख्यो जाहीर जाल्ल्यो आसा।
निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिलेली आसा. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरामात निवडणुका जावपाच्यो आसात. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे, अरुण गोयल हांची पत्रकार परिशद पार पडली. ह्या वेळार तारख्यो जाहीर केल्यो. पांच राज्यांमदी वेंचणुको आसा. मिझोरामात 7 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. 3 डिसेंबराक निकाल लागतलो. छत्तीसगडांतलो 2 टप्प्यांत मतदान जातलो. पयल्या टप्प्यांतलें मतदान 7 नोव्हेंबराक, दुसऱ्या टप्प्यांतले 17 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. राजस्थानात 23 नोव्हेंबराक, तेलंगणात 30 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. 3 डिसेंबराक निकाल लागतलो. फक्त छत्तीसगडात मतदान 2 टप्प्यांत जातलें. हेर 4 राज्यांत एकाच टप्प्यांत मतदान पार पडटलें. बाणावले सोरो पिवन धुमशाणां घालीत तांचें रुपांतर गँग वॉरांत जावपाची घडणूक घडली. ह्या हल्ल्यांत कांय तरणाटे जखमी जालेले आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 तरणाट्यांचेर हल्लो जालो, जातूंतल्या एकल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. त्या गुन्यांवांत घुसपिल्ल्या दुबावीत सॅम्युएल मास्करेनस हाका पुलिसांनी मोपा विमानतळाचेर वचून ताब्यात घेतलो. फुडलो तपास चालू आसा. मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनां खातीर प्रवेश फी वाडयल्ली आसा. टॅक्सी तशेंच हेर वेवसायीक वाहनां आतां विमानतळाचेर पावतकूच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया तांकां फारीक करचे पडटले. पयलीं विमानतळाचेर पावतकच 50 रुपया दिवचे पडटले, मात आतां ते वाडयिल्ल्यान मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक आसपी टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायला. कित्याक की पयलीं जे 50 रुपया फारीक करचे पडटाले ते आतां 200 रुपया टॅक्सीकारांक फारीक करचे पडटा. मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनां खातीर प्रवेश फी जी आसा ती वाडयल्ली आसा. 50 वयल्यान 200 रुपया केल्ल्यान टॅक्सीकार फुर्योज आसा. टॅक्सी तशेंच हेर वेवसायीक वाहनाचेर आतां विमानतळाचेर पावतकीच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया फारीक करचे पडटले. धारगडच्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावयल्या क्रिकेट स्टेडियमाचें काम धारगळेत बेगोबेग सुरू करचें असो थाराव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सर्वसाधारण सभेत घेतलो. ह्या सभेत 107 स्पोर्ट क्लबांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार स्टेडियमाचे बांदकामाचो GCA वेवस्थान समितीन नियाळ घेवन म्हयनुकी अहवाल सादर करचो अशी मागणी ह्या सभेत जालेली आसा.
पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय नेतृत्वा कडेन चर्चा करून ह्या आराखड्याचो फुडार कितें तें थारायतले, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. गरज पडली जाल्यार आपूण मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय फुडाऱ्यांक घेवन थळाव्या लोकांची भेट घेतलो अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या विशीं केंद्रीय गृह मंत्र्या कडेन चर्चाय केलेली आसा. पंचायत आणि थळाव्या लोकांक काळखांत दवरून आमकां खंयचीच गजाल करपाची ना अशें विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा. पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय नेतृत्वा कडेन चर्चा करून ह्या आराखड्याचो फुडार कितें तें थारायतले, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला. शेक धन्यांनी शेक धोरणाचेर एकवटांत रावपाक जाय असो उलो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान मारला. एकवटांत रावूंक नाशिल्ल्यान शेक धन्या मदीं फूट पडल्या. ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चर्चा लेगीत केल्ली आसा, पूण आपल्याक ह्या विशीं कांयच खबर ना अशें वेन्झीचें म्हणणें आसा. पर्यटन मंत्री हरशीं व्हडल्यो व्हडल्यो बडायो मारता, पूण शेक धोरणाचो विशय कित्याक जाग्यार घालिना काय असो वेन्झी विएगासाचो प्रश्न आसा. तेन्ना सगळ्या शेक ओनर्सांनी एकवटान रावपाक जाय असो उलो वेन्झी विएगासान मारला. शेक धनी जर एकवटात रावूंक नाशिल्ल्यान शेक धन्या मदीं फूट पडिल्ली आसा. ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चर्चा लेगीत केल्ली, पूण आपल्याक ह्या विशीं कांयच खबर ना अशें वेन्झी विएगासाचें म्हणणें आसा. धारगळचो प्रस्तावीत आंतरराष्ट्रीय पांवड्या क्रिकेट स्टेडियमाचें काम धारगळेंत बेगोबेग सुरू करचें असो थाराव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सर्वसाधारण बसकेंत घेतिल्लो आसा. ह्या सभेत 107 स्पोर्ट्स क्लबांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार स्टेडियमाच्या बांदकामाचो GCA वेवस्थापन समितीन नियाळ घेवन म्हयन्याचो अहवाल सादर करचो अशी मागणी ह्या सभेत जाल्लेली आसा. ह्या सभेत 107 स्पोर्ट्स क्लबांनी वांटो घेतला. ह्या वेळार स्टेडियमाच्या बांदकामाचो GCA वेवस्थापन समितीन नियाळ घेवन म्हयनुकी अहवाल सादर करचो अशी मागणी ह्या सभेत जाल्या. पणजेच्या पे पार्किंगेचे कॉन्ट्रॅक्ट परतून जुवारकाराक मेळ्ळा. हे कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां खातीर आसतले, पूण विरोधक मात कॉन्ट्रॅक्ट प्रक्रियेचेर खोशी नात. दुसरे वटेन महापौराच्या कोंतान सुरेंद्र फुर्तादो खंय बेश्टोच बोवाळ करता. ताच्या आड दक्षता खात्या कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिलेली आसा. पे पार्किंगेचो कॉन्ट्रॅक्ट परतून एक फावट आतां जुवारकाराक मेळ्ळा आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां खातीर आसतले, पूण विरोधक मात कॉन्ट्रॅक्ट प्रक्रियेचेर तशें खुशी नाशिल्ले दिसून आयला. दुसऱ्या वटेन महापौराच्या कोंतान सुरेंद्र फुर्तादो बेश्टोच बोवाळ घालता अशें ताचें म्हणणें आसा. ताच्या आड दक्षता खात्या कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी लेगीत तांच्यांनी दिलेली आसा. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ SGPDA आणि मडगांव नगरपालिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळान SGPDA नुस्त्या मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली. मेळत थंय थर्माकोलाचो तसोच प्लास्टिकाचो कचरो जळीमळी पडिल्लो आसा आनी मार्केटीची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्लेली आसा. आतां थेट उच्च न्यायालयांत अहवाल सादर करपाची मडगांव पालिकेची शिटकावणी आसा. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ SGPDA आणि मडगांव नगरपालिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळान SGPDA नुस्त्या मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली. मेळत थंय सगळे कडेन कचरो उडयल्लो आसा. थर्माकोलाचो तसोच प्लास्टिकाचो कचरो जळीमळीक पडिल्लो आसा आनी मार्केटाची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्लेली आसा. थेट आतां उच्च न्यायालयांत अहवाल सादर करपाची मडगांव पालिकेन शिटकावणी दिल्या.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मडगांव SGBDA होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 उपरांत नुस्तें विक्रेत्यांक नुस्तें विकपाक बंदी आसा. ह्या आदेशाक लागून थळाव्या नुस्तेकार मातशे त्रासान पडपाची शक्यता आसा. तांकां त्रास सोंसचे पडटात अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान सांगलें. ह्या सगळ्या कोफुसांवाक सरकारी एजन्सीज जापसालदार आसात अशें तांचें म्हणणें आसा. कोर्टाच्या नांवान सगळी बेकायदेशीरपणां लिपोवपाचो यत्न चल्ला अशें एल्विस गोमसाचें म्हणणें आसा. मडगांव SGBDA होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 उपरांत नुस्तें विक्रेत्यांक नुस्तें विकपाक बंदी आसा आनी ह्या आदेशाक लागून थळाव्या नुस्तेकारांक त्रास सोंसचे पडटा अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान सांगलें. कोर्टाच्या नांवान सगळी बेकायदेशीरपणां चल्ला असो एल्विस गोमसाचो दावो आसा. गोंयच्या धरणांनी फावो तितलें उदक आसा पूण पिवपाक आनी शेतांच्या वापरपा खातीर उदकाचें नियोजन करपा खातीर उदका स्त्रोत खातें धरणाचेर पेंच घालपाक सोदिनात. देखून हेर न्हंयेंतल्यान पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. गोंयच्या धरणांनी फावो तितलें उदक आसा पूण पिवपाक आनी शेताच्या वापरा खातीर उदकाचें नियोजन करपा खातीर उदका स्त्रोत खातें धरणाचेर पेंच घालपाक सोदिनात. देखून हेर न्हंयेंतल्यान पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान उतर दिलां. सोमारा वाळपय 70 आयोजीत जाल्लो जनता दरबार बरोच तापलो. मामलेदार कचेरेंत दिल्ल्यो फायली वेळार क्लियर जायनात. कचेरेंत गेल्यार कर्मचारी लेगीत आसनात अश्यो साबार कागाळी लोकांनी मंत्री सुभाष तशेंच आमदार देवयाच्या कानार घातल्यो. हो जनता दरबार बरोच तापलो. तांचें म्हणणें अशें आसा की मामलेदार कचेरेंत दिल्ल्यो फायली वेळार क्लियर जायनात. कचेरेंत गेल्यार कर्मचारी थंय दिश्टी पडनात. कर्मचारी आपल्या जाग्यार आसनात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. सोमारा वाळपय 70 आयोजीत जाल्लो हो जनता दरबार बरोच तापिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. उसगांवां आत्मनिर्भर भारत येवजणेंतल्यान कोयर प्रकल्प उबारतले. ह्या प्रकल्पाचें काम सद्याक नेटान चालू आसा. फुडल्या एका म्हयन्या भितून काम पुराय जातलें अशी म्हायती उसगांवचे सरपंच रामनाथ डांगीन दिली. जाल्यार थळाव्यां खातीर भौशीक मसूण भंय बांदपाचें काम सुरू आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. सद्याक ह्या उसगांवां आत्मनिर्भर भारत येवजणेंतल्यान कोयर प्रकल्प बांदपाचें काम जुजा पावण्यार सुरू करतले. ह्या प्रकल्पाचें काम सद्या नेटान सुरू आसा आनी फुडल्या एका म्हयन्या भितून हें काम पुराय जातलें अशी म्हायती तांच्यांनी दिला. उसगांव आत्मनिर्भर भारत येवजणेंतल्यान हो कोयर प्रकल्प उबारतले. फुडल्या एका म्हयन्या भितून हें काम पुराय जातलें अशी म्हायती उसगांवचे सरपंच रामनाथ डांगीन ही म्हायती दिल्या. जाल्यार थळाव्यां खातीर भौशीक मसण भूंय लेगीत बांदपाचें काम सुरू आसा अशें तांचें म्हणणें. ज्या जाग्यांचेर मार्दोळकारांच्यो जायो आसात ती जागा कश्टकरी समाजाच्या नांवार करची आनी जायांचे मळे लासून गोबळ जाला त्या जायेकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मार्दोळच्या जायेकारांनी केला. तांकां जस्टीस दिवचो असो तांचें म्हणणें आसा. ज्या जाग्यांचेर मार्दोळकारांच्यो जायो आसात ती जागा कश्टकरी समाजाच्या नांवार करची आनी जायांचे मळे जे लासून गोबळ जाला त्या जायेकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मार्दोळच्या जायेकारांची मागणी.
आयतारा बार्देस पिळण वाठारांतल्या सान जॉन दी बाप्तिस्ट चर्ची लागसर क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन मातयेचें फेस्त मनयलें. गांवच्या दायजा कडेन वळख आनी मातये कडेन नातें तयार करून दिवपी म्हटल्यार हे अशें मातयेचें फेस्त. हे मातयेचें फेस्त जें आसा तें पिळण वाठारांतल्या सान जॉन दी बाप्तिस्ट चर्ची लागसर क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन मनयलें. हे फेस्त आयतारा जालें पिळण वाठारांतल्या सान जॉन दी बाप्तिस्ट चर्ची लागसर. हे फेस्त तांच्यांनी व्हडा उमेदीन मनयलें. मातयेचें फेस्त अशें ह्या फेस्ताचें नांव आसा. गांवच्या दायजा कडेन वळख आनी मातये कडेन नातें तयार करून दिवपी म्हटल्यार हे मातयेचें अशें फेस्त. आयर्नमॅन 70.3 भारतान परत एक फावट बाजी मारली. रिले गटात भारताची टीम आरायस हो पंगड पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत थारलो. जाल्यार वैयक्तीक गटात भारताचो नेहाल बॅग पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत थारलो. स्विमींग, सायकल आनी रनिंग आशिल्ली आयर्नमॅन 70.3 ट्रायथलॉन पणजे आयतारा घडोवन हाडिल्ली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्या उपरांत शरद पवार परतून एक फावट आपलो पक्ष घटमूट करपा खातीर बसका घेवपाक लागला. बीड, येवला, कोल्हापूर उपरांत दसऱ्याच्या दिसा पुण्यांत शरद पवाराची बसका आसतली. शरद पवार हांची 24 ऑक्टोबराक ही पुण्यांत बसका जातली. त्या दिसा दसरो आयिल्लो आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेस हो पक्ष फुटल्या उपरांत शरद पवार आतां परतून एक फावट आपलो पक्ष जो आसा तो घटमूट करपा खातीर परतून एक फावट आतां जोरांत बसका घेवपाक लागिल्लो आसा. बीड तांची बसका जालेली आसा. तशेंच येवला, कोल्हापुराच्या उपरांत आतां दसऱ्याच्या दिसा 24 ऑक्टोबराक पुण्यांत शरद पवाराची ही बसका जातली आनी आपलो पक्ष परतून एक फावट घटमूट करपाची तांची तांक आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन महाराष्ट्रांत चर्चेच्या आशिल्ल्या राज्य मंत्री मंडळाचो आनीक एक विस्तार घटस्थापने उपरांत जावपाची चर्चा सुरू जाल्या. दरम्यान ह्या वेळार जावपी मंत्रिमंडळ विस्तारांत राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटाच्या आमदारांक संदी मेळपाची चर्चा सुरू आसा. येवपी मंत्रिमंडळ विस्तारांत अजित पवार गटाक एक मंत्रिमंडळ आनी 2 राज्यमंत्री पदां आनी केंद्रांतूय एक मंत्रिमंडळ पद मेळटलें अशी खबर आयिल्ली आसा. महाराष्ट्रात चर्चेच्या आशिल्ल्या राज्यमंत्री मंडळाचो आनीक एक विस्तार घटस्थापने उपरांत जावपाची चर्चा सध्या महाराष्ट्रात सुरू आसा. मंत्रिमंडळ विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटाक संदी मेळपाची चर्चा सुरू आसा. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा हांगा आपलो पक्ष जिखतलो आनी राजस्थानात बरी एक आपल्याक संदी आसा असो विश्वास काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन उक्तायला. विरोधी गट एकवटीत आसा आनी 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक अजापाचो धपको बसतलो अशेंय तांणी म्हटलां. विरोधी फक्त एकाच राजकीय पक्षा बरोबर न्हय तर इश्टागत, मक्तेदारी, आर्थीक आनी प्रसार माध्यमांकडे लेगीत झुजत आसा अशें राहुल गांधीन म्हटलां.